मोपा विमानतळाचेर आमदाराचो टॅक्सी कावंटर आसा म्हूण वावड्यो. जेमिस हो प्रायव्हेट टॅक्सी कावंटर म्हजो न्ही. आमदार प्रवीणाचें स्पश्टीकरण. जो जेमिस कावंटर आहा ते अफवा अशी चलता की ते जेमिस कावंटर म्हाजो म्हणून. पण हांव तुमकां सांगूं येता जेन्ना पळय ते सीएमान दिल्लो तो पेडणेकरांक लागून हांवें घेतलेलो तो आनी आजून पासून सगळे पेडणेकरांचेच हांगासर गाडयो चलता. तुमकां समज लिगली कितें जाय जाल्यार जो पळय आमचो पयलीं अध्यक्ष आहलो पदाक तो तुळशीदास गांवस पळय हो पळय तुमकां दाखयता ऑलरेडी तो ह्या हेजेर आसा. म्हाजे ते हेजेर खंयसरूच ना कावंटर हो सीएमानूच आमकां तो दिल्लो. कित्याक त्या कावंटराचेर ना म्हटल्यार आतां म्हाका दिसता 200हून एक्स्ट्रा सुबेज गाडयो चलता त्या हेचेर. सो BJP सरकार जे आयज आमचो डायनॅमीक सीएम आहा तो आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन हे सगळे प्रॉब्लेम कितें आमचे आहा ते सॉल्व करून दितलो. आनी आमचे जे टॅक्सी भाव आहा तेंच्यांनी खंयच भिवपाची गरज ना. जे आयज आमच्या सीएमान तुमकां 3 तारखेर सांगला मिटींग घेवन तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो म्हणून ते तुमचे सॉल्व करून दितलो. कित्याक आमकां खंयसरूच त्या एअरपोर्टारूय बी इलिगल धंदे चलचे न्हू. आमदार विजय खंय आतां आयला. ह्या पयलीं हांवेंच टॅक्सीवाल्याचे प्रश्न सोडयल्यात. पळय हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता जेन्ना पळय आमदार येवंक जाय आहलो म्हणटात पळय हेज्या पयलीं ते येवन हांगासर उबे रावंक नासले. जे टायमार आमच्या ब्लू कावंटर आहलो तेन्ना सरदेसाय हांगासर ब्लू कावंटर तेन्ना दिल्लो स्ट्रायक केल्लो भुरग्यांक रस्त्यार येयल्ले तेन्ना सरदेसाय येवंक नाहलेलो हांगासर. तेन्ना हांवूच थंयसर उबो रावन तेंकां कावंटर मेळोवन दिल्लो आसा. आनी हांव तुमकां तेंय सांगूंक सोदता तेंच्यांनी येयलो म्हणून कितें स्ट्रायक हांगासर तेंकां सपोर्ट केलो म्हणून ती प्रॉब्लमां सॉल्व जावचे ना. जे पासून सीएम आसा त्या पासून सीएम प्रॉब्लम सॉल्व करतलो तेन्नाच ही प्रॉब्लमां आमची पेडण्याची सॉल्व जातली.